मिरामार रॅबीज जाल्ल्या कुत्र्यान तिगांक फोडिल्ल्यान थंयच्या लोकांचेर कलकल आयला. तो कुत्रो मेलो खरो, पूण त्या वाठारांत आनीकूय बेवारशी कुत्रे आसात. महापालिकेक तांकां उपाय करपाक जमना. थंय स्कुलां आनी कॉलेजी चलतात. शेंकड्यांनी भुरगे आनी टुरिस्टांचो यो वच आसता. कोणाकूय बरें वायट केलें जाल्यार भलायकी खात्या कडेन रॅबीजाचेर धड वखदय ना. सरकारान एनजीओ बरोबर मेळून रॅबीजा आड मोहीम चलोवची म्हूण मिशन रॅबीज मागता. भलायकी मंत्री म्हणटा जीएमसीत वाशिनां आसात, फक्त सिरम नासले. वाशिनां दिल्यार हो प्रस्न खंय सुट्टा. तेंचे कडेन वॅक्सीन आहा, तेंचे कडेन सिरम हाडून दवरिनात न्ही. सिरम ते चड एग्रिगेटेड केस आसा ताका सिरम वापरतात, पूण वॅक्सिनाचे 2 शॉट मारी जाल्यार विशय सुट्टा तो. पूण लोक काही कारणां खातीर सिरम दिवपा लायता. सोमारा मिरामार वाठारांत रॅबीज जाल्ल्या सुण्यान तिगांक फोडले. उपरांत सुणो मेलो. मात तो सुणो चाबून मिरामार वाठारांतल्या बाकीच्या सुण्यांकय रॅबीज जाला आसुये म्हूण लोकांक भंय. तातली एकली पिडीत रुफिनाचो घोव म्हणटा तो वाठार नितळ जाय. सरकारान थंय लक्ष घालचें, नाजाल्यार सुणे उणे जावपाचें ना. The government has to step in and government has to take a very strong view of this. The dogs come to the beaches for food because of improper government rules, sterilization. If you are sterilizing the dogs, what about considering an anti-rabies injection for them? सरकारी हॉस्पिटलांनी रॅबीजा आड वाशिनाय ना. मिशन रॅबीज म्हणटा एनजीओंक बरोबर घेतल्यारूच सरकाराक असले गजालींचेर उपाय जमतलो. Needs to be signed as soon as possible. We can bring our funds and we can move forward quickly to eradicate this disease very soon. हायकोर्टाच्या आणि सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्शना प्रमाणे डॉगांक आमी मारूंक शकना. आनी जर हे डॉग लोकांक मारून उडयतात, लोकांक चापतात, जाल्यार हायकोर्टान हाजेर कितें तरी एक्शन घेवंक जाय, खंयच्यान तरी कोणाक डायरेक्शन दिवंक जाय आनी हे डॉग पॉप्युलेशन जें आसा तें कंट्रोल करूंक जाय. रॅबीज जाल्लो सुणो चाबल्यार सरकारा कडेन वखदां. रस्त्यार दीस रात यो वच करतल्यांच्या आंगार वतले सुण्यांचेर सरकारा कडेन उपाय ना. उपद्रव जाता म्हूण उपाय करतले म्हणल्यार कायदो हातान घेतिल्ले भशेन. सरकार जेवंकूय दिना आनी भीक मागपाकूय दिना, असली परिस्थिती. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. बीजेपी सरकाराचे 3 वर्सांत फक्त भ्रष्टाचार आनी लोकांचे प्रस्न सुटपाचे सोडून वाडले. गोंयकारांनी बीजेपीक स्पश्ट बहुमत दिले, मात सरकारान अपेक्षा भंग केलो म्हूण सरकाराचे 3 वर्सांचेर काँग्रेस उलयली. एके वटेन गृह आदारा सारकिल्ल्यो स्किमी दितात, दुसरे वटेन लायटीची उदकाची बिलां वाडोवन बॉल्सांक कातर मारता. दर्यादेग वाठारांतले आमदार आनी ड्रग पेडलरांचे कनेक्शनाचोय दुबाव काँग्रेस घेता. सरकार अर्द्यारूच सोडून दिल्ली कूस मारली म्हूण काँग्रेसीन पर्रीकाराचेरूय फोग काडलो. सरकार has acted like a custodian of corruption. ते मागीर मंत्र्यांचे जंकेट्स आसूं, दुसरे खुबशी स्कॅमां जी जाल्ली आसात. बीजेपी लीडर्स and drug peddlers are working hand in hand. Entire coastal belt has been ruled by the BJP MLAs and the law and order machinery of Goa has turned a blind eye to the happenings in the coastal belt. So बायलांक गृह आधाराच्या नावार 1000 दिले आणि दुसऱ्या फाटल्या दारांतल्यान 2 पट्टीन 3 पट्टीन लायटीचे बिल आणि उदकाचे बिल वाडोवन हे काढून घेतले. ताच्या नंतर टेनन्सी ॲक्ट हाडलो, जो ड्रॅकोनियन टेनन्सी ॲक्ट आमी ताका म्हणू शकतात. इट इज नथिंग बट एन अ लँड स्कॅम इन मेकिंग. मनोहर पर्रीकर, who had got the mandate to rule for 5 years, has betrayed, the BJP government has betrayed the hopes and aspirations of the people. Manohar Parrikar ran away to Delhi after failing to fulfill each promise. सध्या शिगम्याचे दीस. दिवचले सुर्ला तारवाड्यावेलो शिगमो तातले तातूंत वेगळोच. हिंदू मुस्लीम एकठांय शिगमो करतात. दिवचले मोठ्या उमेदीन हो शिगमो जाता. तारवाडो सुर्ला हजरत पीर साहेबाच्या दर्ग्यार हिंदू आनी मुस्लीम एकठांय नमन घालून पारंपारीक रोमटामेळ नाचपाक लागतात. तारवाड्यार पयलीं मल्लिकार्जून आनी उपरांत पिराक नमन घालून रोमट खेळपाची परंपरा कितल्याशाच वर्सां सावन चल्ल्या. तारवाडो सुर्ला हिंदू मुस्लीम शिगम्याक एकठांय येतात. हजरत पीर साहेबाच्या दर्ग्याचेर नमन घालून सोमारा रोमटामेळ सुरू जालो. جزاهم ربهم جنات عدن تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا اولاد يا ازواج ذرياتي محبوب حقاني سر جسم وهذا الله الصمد.
वर्सां पासून हे चालू आहा आमचे सिद्धेश्वराचे आनी पिराचे इटा तशेंच आमी पयलीं अशें मोहरम बी करताले सिद्धेश्वराचे आमचे हितून केन्ना दाखोवन दिवंक ना आमी हिंदू मुसलमान बी म्हणून अशें ही एक पयलींची परंपरा जावन आसा आनी ही परंपरा अशीच चलची अशें आमचे सगळ्यां कडेन मागणें आसा आनी आतांचे नवे जे भुरगे आसा तेंच्यांनी हांगा फुडें सरचें. ह्या जाणट्यांनी आमच्या कितें केलें की पिराक मल्लिकार्जुनान खेळोन गेले की पिराक खेळोन येवपाचें. पिराक खेळ्ळे की आतां आमचो मांड म्हणजे आमच्या गांव जवळ खेळटले. आतां आयज तरी आमकां पिराक खेळ्ळ्या शिवाय आनी खंय आमी खेळना. मांड आसा पयलीं पिराक नामान घालची ही आमची पयलीं पासून प्रथा. ही केन्ना चालू जाली ही आमी तुका सांगूंक शकना. पूण हो असो सण बरो वचतो अशें हांव देवा कडेन अपेक्षा पिरा कडेन मागता आनी सिद्धेश्वरा कडेन. प्रुडंटा खातीर उदय परब. घेवया एक विराम.